नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. फाटीं हांवें खूब वेळा तुमकां सांगिल्लें यादूच आसतलो की तुमकां जर आमच्या प्रोग्रामान येवपाक जाय, तुमकां एस्ट्रोनॉमी बद्दल इंट्रस्ट आसा जाल्यार तुमी म्हाका म्हज्या ईमेल आयडीर मेल करात आनी तुमकांय बी आमच्या प्रोग्रामान येवपाक चान्स मेळटलो. तशेंच जालें. पणजेच्या थोड्या भुरग्यांनी म्हाका मेल केलो आनी म्हणपा लागले की आमकां एस्ट्रोनॉमी बद्दल खूब कितें कितें विचारपाचें आसा आनी आमकां प्रोग्रामानूय येवपाचें आसा. तर हांवें तांकां आज म्हाका मेळपाक आपयलां. आतां थोड्या वेळान ती भुरगीं हांगा येवपाची जालीं. पळोवया तांचे कितें डिफिकल्टीज आसा ते. पळय आयलीं ती. येयात. हाय. हॅलो. आतां तुमचे कितें आशिल्ले डिफिकल्टीज ते सगळे आमी सॉल्व करुया. पयलीं आमी सगळीं बसून घेवया. ओके, चला येयात. आतां बसले सुशेगाद सगळे. आतां फर्स्ट आमचें डिस्कशन चालू करचे पयलीं आमच्या दर्शकांक तुमचें इंट्रोडक्शन करून दियात. तुजे कडल्यान सुरू करुया. हॅलो, म्हजें नांव वरद. हांव रेड रोझरी स्कूल 6th स्टँडर्डान शिकता. हांव सर्वेश लाड. हांव पिपल्स हायस्कुलान 6th स्टँडर्डान शिकता. म्हजें नांव सुमुख पेंगे. हांव मुश्टीपण हायस्कुलान शिकता, स्टँडर्ड 7th. My name is Arif Khalifa. I am studying in 7th standard. My school's name is Santa Cruz High School. My name is Shivani Nishal. I study in Shada Mandir in standard 7. सर्वेश, तर म्हाका सांग, तुमी हांगा कित्याक सगळे अशें सामके एक्सायटेड जावन आयल्यात? तुमकां कितें डिफिकल्टी आसा? सर, बर्थडे आशिल्लो न्ही, तर तेका म्हज्या पप्पानी म्हाका म्हारग कॅमेरा गिफ्ट केलो. बरो आसा मरे, क्लासीक आसा कॅमेरा. आनी तुवें कॅमेरा घेवन फोटो काडचे सोडून हांगा कित्याक आयला ऑब्जर्वेटरीन? सर, आमकां ह्या कॅमेरान स्पेसाचे फोटोज काडले अशें ह्या मॅगझिनान आसा. तुका असले फोटो काडपाक जाय? हे कॅमेरान काडपाक जाय? ओके, तुमी म्हाका दिसता रॉंग प्लेसार आयल्या. तुमकां जर असले फोटोग्राफ्स काडपाक जाय जे मॅगझिनार प्रिंट जातात जाल्यार तुमी एक रॉकेट घेवन स्पेसान वचचें पडटलें. हांगा जावचें ना तें. ओके, हे सगळे जे फोटोज पळयतात तुमी मॅगझिनाचेर, पेपरांचेर, ऑल द टायम हे सुंदर सुंदर अंतरिक्षाचे फोटो येतात. दीज आर नॉट टेकन फ्रॉम मोस्टली ग्राउंड. चड ग्राउंडा वयल्यान असतात. हे स्पेसान ऑब्जर्वेटरी असतात, थंयच्यान काडिल्ले असतात. हां, स्पेसान ऑब्जर्वेटरी आसा. स्पेसान ऑब्जर्वेटरी असतात. आयकुना तुमी केन्नाय? सर, अशी ऑब्जर्वेटरी बीन अर्थार आसता न्ही सर? हय, अर्थारूय आसता. अर्थार भरपूर असतात, पण स्पेसानूय खुबश्यो ऑब्जर्वेटरी असतात ज्यो गरज पडटात आमकां. तांकां आमी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज म्हणटात. सर, पण अर्थार न्ही सगळी स्पेस ऑब्जर्वेशन कित्याक करूं शकना? स्पेस ऑब्जर्वेशन अर्थार कित्याक करूं शकना हाका एक रिजन आसा. ओके, पळय, सिंपल थिंग. जेन्ना खूब पयस अंतराळांतल्यान कितें तरी गॅलेक्सी, कितें तरी स्टार, कितें तरी प्लॅनेट हाजो फोटो, हाजो पिक्चर, हाजी इमेज स्पेसांतल्यान येता आमच्या दोळ्या पर्यंत, तर ती क्लियरली स्पेसांतल्यान येता खरी, पण निम्माणे कडेन अर्थार आनी आमच्या दोळ्यार पावच्या पयलीं ती इमेज वाट लागता. ओके, आमच्या आनी स्पेसाच्या मदीं कितें तरी आसा. देर इज समथींग बिटवीन अस एंड स्पेस. वॉट इज दॅट, शिवानी? एटमॉस्फियर. सो एटमॉस्फियर इज कंपोज्ड ऑफ वॉट? गॅसीस आनी वॉटर वेपर. सो हातून कितें जाता, ती इमेज जी येता ती डिस्टॉर्ट जाता. ओके, आनी ती ब्रेक जाता आनी हे युनिवर्साचे ऑब्जेक्ट्स आमकां सारके केन्नाय अर्थार दिसना. The universe is gloriously transparent. The light from distant stars and galaxies can travel unchanged across space for thousands, millions, even billions of years. But then, in the last few microseconds before that light reaches our eyes, the accurate view of those stars and galaxies is snatched away. This is because, as light passes through our atmosphere, the ever-changing blankets of air, water vapor and dust blur the fine cosmic details. पण सगळ्यात फेमस जे 4 टेलिस्कोप आसात, जांकां 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज ऑफ नासा म्हणटात, ते 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरींचे आज आमी इन्फॉर्मेशन थोडेशें शेअर करूया. ओके, सो हे जे 4 स्पेस ऑब्जर्वेटरीज आसा, सो सगळ्यान फेमस, तुमी सगळ्यांनी नांव आयकलां आसतलें. कोण तो? टेलिस्कोप हबल. सगळ्यांक कॉमन आसा. हबल स्पेस टेलिस्कोप. मागिरूय आसा कॉम्प्टन गामा रे ऑब्जर्वेटरी म्हणून आसा, चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी आनी स्पिट्झर स्पेस टेलिस्कोप. अशे हे 4 टेलिस्कोप जाणें कंपोज केल्या आमच्या स्पेस ऑब्जर्वेटरीज. ओके, आज आमी हांचे डिटेल इन्फॉर्मेशन पळोवया. आतां हे स्पेसान कित्याक आसपाक जाय अशें तुवें विचारलें. कित्याक म्हणल्यार अर्थार मरे सगळे तरेचे वेवलेंथ्स पावनात आनी सगळे तरेचे वेवलेंथ अर्थार पावना जाल्यार आमी सगळी तरेची युनिवर्साची स्टडी करूंक शकनात. म्हणून हे स्पेसान आसता. सर, वेवलेंथ म्हटल्यार कितें सर? वेवलेंथ म्हणजे कितें जाणा, वेवलेंथ म्हणजे प्रत्येक ऑब्जेक्ट, स्टार, गॅलेक्सी, नेब्युला, क्लस्टर, आमचे इवन सन, जुपिटर, एनीथींग जे स्पेसान आसा, एवरी ऑब्जेक्ट सेंड्स सम एनर्जी.
ओके. एवरी ऑब्जेक्ट सेन्स सम एनर्जी. सिंपल एग्जांपल आमी सदां घेतात सन, सूर्य आमकां दोळ्यान दिसता न्ही. ओके, ताका म्हणटा सुर्याची विजिबल लायट. पूण आमी जर सुर्याच्या पोना वतान भायर रावले जाल्यार कितें जाता आमच्या हांगा गरम जाता. ओके, सो कित्याक गरम जाता? सनाची एनर्जी येता. ओके, ती एनर्जी आमकां दिसना पण आमकां फील जाता. ओके, तशेंच एवरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स तातूंतल्यान एनर्जी येता. ओके, पूण ते इतले पयस आसा की ते आमकां फील जायना, आमकां कळना. सो वॉट वी डू, आमी टेलिस्कोप अंतराळात धाडटात आनी त्यो वेवलेंथ आसा त्यो अंतराळांतल्यान ट्रॅप करून आमी पृथ्वीचेर तांचे एनालिसीस करतात. अँड दॅट इज हाव वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स. Today, we have telescopes in space, enabling us to see farther and deeper than ever before. And not just the light we can see with our eyes. To explain, let's take a look at the electromagnetic spectrum. Light comes in all different wavelengths. Our eyes are capable of receiving wavelengths in this range. We are able to detect other wavelengths, such as radio waves, X-rays, and infrared, using special instruments. फर्स्ट ऑब्झर्वेटरी घेऊया. ओके, खंयची म्हणिल्ली याद आसा? कॉम्प्टन गामा रे ऑब्झर्वेटरी. ओके, सो कॉम्प्टन गामा रे ऑब्झर्वेटरी कितें आशिल्ली? आतां अंतराळात खूब वायलंट फेनोमेना जातात, सामके वायलंट फेनोमेना, म्हणजे समथींग लायक सुपरनोवा. यू नो वॉट इज सुपरनोवा? सांगात पळोवया. डेथ ऑफ अ स्टार. जेन्ना स्टाराची हायड्रोजन काबार जाता, स्टार कितें करता? एक्सप्लोड. ताका सुपरनोवा म्हणटात. अशें सुपरनोवा बी जावप आसता न्ही, हे जर आमी स्टडी करपाक जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें? तातूंतल्यान असले एक्सप्लोजनांतल्यान गॅमा रेज येतात. सो त्यो गॅमा रेज स्टडी करच्यो पडल्यो. आनी गॅमा रेज कितें आसतात? त्यो इतल्यो हे आसता, हाय एनर्जी आसतात. जो पर्यंत त्यो येतात ताची वेवलेंथ सामकी शॉर्ट आसता. जो पर्यंत ते पृथ्वीर येतात ते सगळे शेणटात आनी आमचे ट्रॅप करूंक आमचे टेलिस्कोप तांकां शकनात. सो वी कॅन नॉट स्टडी गॅमा रेज प्रॉपरली फ्रॉम द अर्थ. सो त्या खातीर आमी ते अंतराळात टेलिस्कोप धाडटा. ओके, आतां कॉम्प्टन गॅमा रे ऑब्झर्वेटरी आसा ही 1991 लॉन्च जाल्ली आनी आफ्टर 9 years 2000 सालांत ती परत पृथ्वीचेर सगळी स्टडी करून काबार जाली आनी ती परत हाडली पृथ्वीचेर. परत पृथ्वीचेर कित्याक हाडली? ओके, आतां कितें आसा न्ही, परत पृथ्वीचेर हाडपाक एक कारण आशिल्लें. ही कॉम्प्टन गॅमा रे ऑब्झर्वेटरी जी आशिल्ली, इट इज वन ऑफ द हेवियस्ट इन्स्ट्रुमेंट्स वीच वी सेंड टू स्पेस. ताचें वजन खबर आसा तुमकां? 17 टन. सो 17 टनाचो टेलिस्कोप हो स्पेसान आशिल्लो आनी 9 वर्सां खूब जालीं. जाता तितले रिसर्च केले. मागीर कितें जाता? स्पेसान जो कितेंय वस्तू आसा ताजेर अर्थाची कितें करता? ग्रॅविटी ताका ताजेर एक्ट करता आनी ताच्या ऑर्बिटाक आमी म्हणटा डिके जाता, ताच्या वाट लागता ऑर्बिट. इट कॅनॉट फॉर एवर रिमेन इन स्पेस. ओके, सो निमाणें सगळे स्टडी काबार करून तो वाट लागचे पयलीं तो डिकमिशन केलो आनी सेफली तांणी तो पृथ्वीचेर परत हाडलो. आतां आमची फुडली स्पेस ऑब्झर्वेटरी पळया, चंद्रा एक्सरे ऑब्झर्वेटरी. ओके, चंद्रा एक्सरे ऑब्झर्वेटरी इज अ व्हेरी फेमस ऑब्झर्वेटरी. अजून आसा ती स्पेसात आनी जे स्पेसांतले वस्तू दोळ्यान दिश्टी पडनात. ओके, म्हणजे ब्लॅक होल्स खबर आसा तुमकां? वॉट आर ब्लॅक होल्स? डेड स्टार्स. ओके, कोर ऑफ डेड स्टार्स ब्लॅक होल्स म्हणटात. मागीर क्वेझार्स म्हणून असतात. क्वेझार्स आर लायक बिग गॅलेक्सीज जी एनर्जी रिलीज करतात. वी कॅनॉट सी देम. सगळ्यांत आमच्या युनिवर्सांत पयस वस्तू आसा न्ही, मोस्ट डिस्टंट ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स इज सपोज टू बी क्वेझार. क्वेझार इज नथिंग बट एन गॅलेक्सी विच इज गिविंग आउट रेडिओ एक्टीव एनर्जी. ओके, सो ते आसा. मागीर हाय टेम्परेचर गॅसीस असतात. मागीर डार्क मॅटर. ओके, डार्क मॅटर हे आमी फाटल्या एपिसोडान पळयला. कोणें तरी पळयला तो एपिसोड? डार्क मॅटर हो सगळे कडेन युनिवर्सान भरला पूण तो दोळ्यान दिसता ना. So, but are there X-rays in space? I didn't know that. Yeah, see, आता black holes, quasars, and all these things, nebulas and all, dark matter, they have to be seen in X-ray only. जी wavelength असा, spectrum, no, the wavelength of X-ray wavelength, in that wavelength only we have to see such objects. Okay, so Chandra X-ray telescope is a telescope which has shown us so many things about the universe which we never knew. आमकां खबरूच नाशिल्ले. Chandra X-ray observatory
एक सायंटिस्ट आशिल्लो जो रेडिओ टेलिस्कोप्स रेडिओ एस्ट्रोनॉमी हाजेर रिसर्च करतालो, इंडियन सायंटिस्ट, ताजेर नांवार आसा. कोण तो सांग? चंद्रशेखर सुब्रमण्यम. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. सो आफ्टर हिम Chandra X-ray Observatory is named. The Chandra X-ray Observatory orbits the Earth at a distance of 16,000 kilometers at its closest point and 133,000 kilometers at its farthest. This highly elliptical orbit is necessary for Chandra to minimize interference from charged particles that surround the Earth. In space, Chandra is the detector. The X-rays come from objects like supernovas and superheated debris orbiting black holes. आता आम्ही स्पिट्झर स्पेस टेलिस्कोप पळोवया. ओके, आता स्पिट्झर स्पेस टेलिस्कोप कितें करता, आता इन्फ्रारेड म्हणून जी वेवलेंथ आसा, ओके, अनेक स्पेक्ट्रमाची वेवलेंथ इन्फ्रारेड. ओके, इन्फ्रारेड म्हणजे कितें, गरमी भायर सरता ती. आमी जेन्ना स्पेसांतल्यान अर्थाचो फोटो काडटात, सॅटेलायट फोटोग्राफ्स, तातूंतल्यान अर्थाच्यान हीट भायर सरता काय ना. डे टायम कितें करता, अर्थ इज एब्झॉर्बिंग कितें हीट, आनी नायट कितें करता, रिलीज जाता. हें सगळें जें दिसता ताका इन्फ्रारेड म्हणटात. सो खूब ऑब्जेक्ट आसा स्पेसान, कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. कोल्ड ऑब्जेक्ट्स म्हणजे कितें, जातून डस्ट भरिल्ली आसा, नेब्युलास म्हणजे क्लाउड्स आसा, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें सांग, प्लॅनेट्स, नॉट सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टमाच्या भायर प्लॅनेट्स आसा काय ना. ओके ओके, सो हे सगळें आमकां कशें दिसतालें, ते दोळ्यान प्लॅनेट्स दिश्टी पडनात. सो ते कितें रिलीज करतात, इन्फ्रारेड करतात. ओके, सो इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रमाच्या वेवलेंथान जेन्ना ते स्टडी करतात विथ द हेल्प ऑफ स्पिट्झर स्पेस टेलिस्कोप, असले सगळे प्लॅनेट्स बी दिश्टी पडटात. The Spitzer Space Telescope, which trails the Earth through its orbit, captures images in the infrared wavelengths. Infrared wavelengths are longer than those of the visible range. Even though we can't see infrared with our eyes, we can still detect it as heat. The heat you can feel on your skin and radiating away from your body is in the infrared range of the spectrum. Spitzer gives us a unique and spectacular view. सो पळयला तुमी तरेतरेचे वस्तू अंतराळात आसात, पूण ते एकाच टेलिस्कोपान आमकां दिश्टी पडनात. सो दॅट इज वाय वी हॅव टू यूज डिफरंट टायप्स ऑफ टेलिस्कोप्स. ओके, आता आमचो सगळ्यात फेमस टेलिस्कोपा कडेन येवया. ओके, द बेस्ट टेलिस्कोप इन हिस्ट्री खंयचो तो, हबल स्पेस टेलिस्कोप. सगळीं भुरगीं सुद्दां हबल स्पेस टेलिस्कोपा बद्दल जाणा. इट इज अ व्हेरी व्हेरी फेमस टेलिस्कोप. खंय आसा तो, 380 मायल्स अबाव द अर्थ. ओके, द हबल स्पेस टेलिस्कोप इज देर. आनी एस्ट्रोनॉमीक हबल स्पेस टेलिस्कोपा जितलें दिलां तितलें म्हाका दिसना कोणेंय दिवना. ओके, आमकां जितलें एस्ट्रोनॉमी बद्दल खबर आसा, तुमकां सगळ्यांक आवडटा न्ही एस्ट्रोनॉमी. ओके, खूब कितें कितें खबर आसा तुमकां, पण जें तुमकां सगळें खबर आसा तातूंतले 95% खंयच्यान आयलां, हबल स्पेस टेलिस्कोप. The Hubble Space Telescope orbits the Earth at a distance of 559 kilometers above the surface and collects light in the visible wavelengths, like our eyes. Hubble can also see in the ultraviolet and near-infrared wavelengths. Hubble records light using special filters and detectors. आनी हबलान कितें केलां, आमकां हजारांनी 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 फोटो धाडल्यात. फाटीं पळय हांगा दिसतात तुमकां. ओके, कितले हजारांनी फोटो आसात, ऑल फेमस फोटोग्राफ्स. तुमी यूज करतात काय ना, कितें म्हणटात ताका, स्क्रीन सेवर्स. ओके, स्क्रीन सेवर्स, वॉलपेपर्स, ऑल दीस फोटोग्राफ्स. आता हे पॉयंटार आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी रोखडेच परत मेळुया.